खंयचे जेट्टीर LED लायटीचो वेव्हार चलता जालो जायत तर त्या जेट्टींचेर आमचे फिशरीज डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर आनी स्टाफ आसतले। जर खंयचे जेट्टीर आमकां तर आगावळे आमचे CCTV कॅमेराचेर जावं खंयसर इनडायरेक्ट आमकां खंय गावले जाल्यार हांव सांगूंक सोदतां की आमच्या ऑफिसरांनी सारकें रावचें नाजाल्यार तांकां तेंचेर लिगल एक्शन घेतलें। ते सस्पेंड किंवा फुडें कितें कारवाई ऑफिसराची जातली की तेंच्यांनी आपली सर्वीस सारकी करची आनी LED आहा पळय त्यो सगळ्यो बंद करच्यो। ते वटेन कळंगुटेचो आमदार म्हणटा जेटी वेवस्थीत जाग्यार घालून पंचायतींच्या थळाव्यांच्या हातात दिवच्यो। लोक उमेदी जातलो। वॉटर स्पोर्ट थळाव्यांकूच करूंक दिवचो। हडफडे हार्वेस्टिंग मशिनाच्या उक्तावणाक गेल्ले कडेन मायकल उलयलो। आता आमची एक्झिस्टिंग जो तर जेटी आहा ती स्ट्रेंथन करूंक आमच्या लोकलाक दिली। शिकेरे जेटी ती स्ट्रेंथन करात ती लोकलाच्या हातीन दिया म्हणजे पंचायतीच्या हातीन। लोकल खोशे जातलो। Local is having a thinking that it will be given out to somebody else will bring some more extra boats and come outside players. So that should not happen. At least this water sports activity should remain with our locals. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते।